विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना एक राष्ट्रीय दिसाळ्यान नगर नियोजन खात्याविशीं चुकीची खबर उजवाड आयल्या। ताका लागून सोमारा संबंधित दिसाळ्याच्या संपादका आड हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करतलो म्हूण मंत्री विश्वजीत राणे उलयला। RDX ब्युरो रिपोर्ट। I have moved a breach of privilege on an editor-in-chief of a national newspaper, and that we will figure it out on Monday, and the breach of privilege will come in detail exactly because carrying out a misinformation आणि कितेंय जर बरयल्यार कोणी तरी हांगाच्यान रिपोर्ट काडलो आनी ते छापपाक मनशाचे इमेज गेट स्पॉइल्ड. I have been a minister. I don't need anybody's money. I have been working here judiciously for the people. My father has given me enough. I do not have to depend on politics to make money. I am here to serve the people of Sattari, Usgaon and the people of the state of Goa. I am not only a Sattari-based politician. I am here for the people of the state. Anybody needs me, I am available. भारतीय जनता पार्टीचे नीती, भारतीय जनता पार्टीचे पॉलिसी आणि भारतीय जनता पार्टी म्हाका जे शिकयला ते हांवें लोकांमदीं पावोवपाचो आणि देशाचे प्रधानमंत्रीची नीती आणि नरेटिव्ह लोकांमदीं पावोवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो। आणि दुसरी गोष्ट, हे जे कितें कोण सांगता, जे कितें कोण बरयता हेणी विचार करून बरोवपाक जाय, कित्याक फॉल्स इन्फॉर्मेशन आनी मिस इन्फॉर्मेशन इज अँटी गोवा इन्फॉर्मेशन। गोंयांत जर विकास जावं, गरीब लोकांक जमन्यो गावना, घरां बांदपाक सगळे गायडलायन प्रमाणे जे काम करता ते काम केले वयतले। बेश्टे राजकारणान एकमेकाक फिक्स करपाचे कामां बंद जावंक जाय आणि कामाचेर लक्ष दिवपाची गरज आमी सगळ्यांनी, की हे ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेजची गरज आशिल्ली, कारण हे मेलिशियस कॅम्पेन हे बंद जावंक जाय आणि हे मेलिशियस कॅम्पेन विदाउट व्हेरिफिकेशन ऑफ फॅक्ट्स हांव तरी तसो बसपाचो उकीना। आणि जर ते सगळे रेक्टिफाय जावंक जाय तर ते हाडून तेंचे नजरेक बी हाडपाक बरें न्ही की बाबा कोण हांगाच्यान रिपोर्ट कसलो फायल करता ते, आणि हे सगळे गोष्टी नियंत्रणात